म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, देवा बापान जेजूक सगल्यांक मनशांक तीं ताची भुरगीं ताका ताचेशी एकठांय करच्याक ताका धाडलो. आनी तो खरो गोंवली कसो आपल्या मेंढऱ्या पासत वावुरतालो. मेंढरां केन्नाय आपणाची जोस्तुगी येणे तेणा वेतालीं आनी पयले वाचपान आमी पळयलां कशे भाशेन खऱ्या देवाची पुजा करची आसतना आपलेच देव करून तांची पुजा करूंक लागता. आनी अशें केलें म्हणटोच ती आपणाचेरूच सगळें वायट ओडून काडटात आनी देव तांकां तरी पूण वाचयता. त्याच प्रमाणे आमी हे भशेन खूब पाटी मोनी जाता. आमकां उलोवंक जायना कित्याक आमी भितरल्यान आपणाचेच भिरांतीन आपणाचेच सोस्तुगीत जियेता आनी ताका लागून असल्या वेळार जेजू येवन आमकां आयज पळयलां ते प्रमाणे आमकां सुटका दिता. लोक मागीर अजाप जाता की थोडीं जाणां कशे भशेन उलयतात, खरीपणी देवाचें उतर ती परगडटात, पूण देंवचार आमकां सोडिना, पोत्तून आमचे फाटल्यान लागता. असल्या स्थितीन आमी भियोंक फावना कित्याक जेजू आमचो खरो परामर्श करता आनी तो आमचे फाटल्यान येता. आयज आमी जाणो कशे भशेन इगर्ज मातयेन एंटनी मारिया जाकारियास हाचें फेस्त समरमता. 37 वर्सांच तो जियेलो. 11 वर्सां ताणें इतलो वावर केलो की ताचो वावर खरेपणी लोकांक तो जेजूशी पोत्तून ओडून घेतालो. मिलान म्हणटा पळय त्या इटालियाच्या शारान तो वावुरतालो आनी ताका मिलानाचो आपोस्तल म्हणून नांव दिल्लें. तो भुरगोत आसतना ताचो पाय मेल्लो. मायन आंतोनेक्ता म्हणून पेस्कारोल्ली तिणेन ताका वयर काडलो. बरी देखीन ती खूब दान धर्म करताली, पूण ती आपूण कोन्नी आसलेली ताका दिताली करूंक. म्हणटोच तो पादवा म्हणटा पळय थी वचोन दोतोर जालो. खूब शिकलो तो, पूण मागीर ताणें तें सोडलें आनी पाद्री जावन हे भशेन आपलें जिवीत ताणें कुडीचोच न्हय पूण ओतम्याचोय परामर्श तो करूंक लागलो. आनी इतलो तो वावुरतालो की खरेपणी सगलो लोक ताजेशी आकर्शीत जातालो. तो हातान खुरीस घेवन सगळ्या वाटांनी वेतालो आनी कोनशार रावन तो तांकां परगट करतालो जेजूचे दूख आनी कोश्ट. आनी हे परी तो तांकां म्हणटालो आमी आमच्या पातकांतलीं भायर सरोंक जाय आनी आमी पिराचीत करून आमचें जिवीत थाऱ्यार हाडूंक जाय. आनी तो लोक ते भशेन करतालो. ताका लागून हें काम करता आसतना आनिकूय थोडी स्टोऱ्यो ताच्या फाटल्यान आयली आनी ती म्हणूंक लागली आमकांय बरें करूंक जाय. ताणें एंजेलिकल्स ऑफ सेंट पॉल्स म्हणून एक मोठवाशी बायलां पासत संस्था स्टार्ट केली आनी ती ताका खूब मदत करताली. लोकां बरोबर ती वचोन ताचें जिवीत बरे भशेन जिवंक ती ताका मदत करताली. हे भशेन ताणें आपलें जिवीत चाललें. मेल्या उपरांत थोड्या वर्सांनी ताका सेंट पॉल्स चर्चीनूच मिलानांत पुरलो, पूण ताका पोत्तून काडल्या उपरांत ताची कूड आमच्या सायबा भशेनूच आसलेली. ताका लागून ताका मागीर दुसरेशी सेंट बार्नबस म्हणटा पळय ते इगर्जेन दवरलेलो आसा. ताका मागीर सांतपणाची पदवी दिली बाबसायबान. पूण आमी कितें पळयता की जेन्ना आमी जेजूच्या एकवटान रावता, कित्याक जेजू आमकां सदांच एकवटून आसा, तेन्ना आमी मोनी जायना. आमी देवाचें उतर उलोवंक लागता आनी देवाचें उतर उलयलें की ना दुसरी ताचेशी पोत्तून येतात जीं ताची सरशिली पयस केलेलीं आसा, आपल्याच वाद्याची जावन आपणाक जाय पळय तशें करतात, तांकां तो पोत्तून हाडटा आनी काळजीदारपणी तसलें काम करूंक तो आमकांय मदत करता. ह्या वेळार आमच्या हात अशें वटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान सदांच येत आसा, ताका आमी हाजीर जावया आनी सगळीं आमची चिंतना भावना आसात ती बरी वायट पोजडी ताचे स्वाधीन करून ताच्या एकवटान आमी सदांच रावया.